नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। तरुण तेजपाला बरोबर कादयेत 7 कैदी, फॅन आणि टीव्ही, जेवण मात जेलींतले। कोर्टान दिल्या 12 दीस कादय। तेजपाल सोदता न्यायालयीन कादयेत खासा ट्रातामेंट। सरकार उठाचे फुडाऱ्यांक पिट्टा, उठाचो आरोप। 5 वर्सां फाटले विधानसभेवयले मोर्चाचे प्रकरण अंदू उस्तिला। फुडारी म्हणतात आरोपपत्र घाले म्हणून वेंचणुकेचो हक्क वचना। म्हादय लवादाची तिगा जुईदाची टीम पावली गोंयांत। म्हादय न्हय वाठार, जेटी, एमपीटी, शेतां, धरण आणि हेर वाठारांची 24 डिसेंबर मेरेन पळोवणी। कोंकणीवाद्यांनी आंदोलन सोडून कोंकणीचो सकारात्मक वावर करचो, सभापती आर्लेकाराचो उलो। सगळ्या शाळांनी कोंकणी करची सक्तीची, शिक्षण परिशदेचो थाराव। दोन 2013 गाजयले उपरांत फुडल्या वर्सा कामगिरीन आनीक गाजोवपाचो सानिया मिर्झाचो हावेस। डबल्सांत संवसारीक नंबर 1 जावपाची मोग। खबरो विस्तारान। तेजपाल पुलीस कादये भशेन न्यायालयीन कस्टडीतूय खासा ट्रातामेंट सोदता। मात सध्या ताचे बरोबर कादयेत 7 जाण आसात। थंय तांकां टीव्ही आनी फॅनय आसा। मात तेजपालाक आतां जेवण जेलींतलें। पुलीस लोकांपाद येताले तशें घरच्यांचें जेवण बंद जालां। ताची पुलीस कादयेंतली चवकशी सोंपिल्ल्यान कोर्टान ताका 12 दिसांची पुलीस कादय दिल्या। ताका खासा सेलात दवरचो काय ना हाचेर कोर्ट पुलीस आनी आयजी प्रिझनाची बाजू आयकून शुक्रारा निकाल दितले। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल कादयेंतल्यान सुटना। फरक इतलोच, तो पुलीस कादयेंतल्यान न्यायालयीन कादयेन पावला। फाटले 10 दीस जालो तो पुलीस कादयेन आशिल्लो। आतां ताका 12 दिसांची न्यायालयीन कादय पडल्या। तो सध्या सडावेले कादयेन आसा। तेजपालाक जेलीन कैदी नंबर 624 पडला। ताचे बरोबर ताचे सेलान आनीक 7 कैदी आसात। तो न्यायालयीन कादयेतूय खासा ट्रातामेंट सोदतालो। ताका थंय सध्या टीव्ही आनी फॅनय आसा। पुलीस कस्टडीन ताका हातूंत घरचें जेवण आनी नित्याचे कपडे येताले। मात फॅन मागूनय दिवंक नाशिल्लो। पुलिसांनी विरोध केल्ल्यान कोर्टान ताका फॅन दिवंक नाशिल्लो। पूण पुलीस लॉकअपा भशेन पयलीं भशेन घरांतलें जेवण मेळचें ना। ताका जेलींतलेंच जेवण जेवचें पडटलें। ताची जबानी घेवन जाल्या। तो कस्टडीन आसतना पिडीत चली, तिचे बरोबरचे 3 पत्रकार आनी तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची जबानी पुलिसांनी घेतल्या। पुलिसांनी कपडे, मोबायल फोन, कंप्युटर, ईमेल, टेक्स्ट मेसेजी तेजपालाच्या चवकशे वेळार जप्त केल्यात। पुलीस सुत्रां सांगतात ते कोतान तेजपालाक ग्रँड हयातान व्हरून घडणूक थळार नेमकें कितें आनी कशें घडलें ताची चवकशी करपाची गरज ना। The court has granted 12 days judicial custody. Very soon we'll be moving a bail application. Thank you. तेजपाल न्यायालयीन कादयेंतय आपल्याक वेगळो ट्रातामेंट सोदता। पुलीस कादयेन ताका घरच्यांकडच्यान जेवण, हातूंत ताचे नित्याचे कपडे सगळे मेळटाले। फक्त फॅन तितलो मेळ्ळो ना। आतां तो न्यायालयीन कादयेन आपल्याक वेगळे सुवातेर दवरचो म्हूण मागता। मात पुलीस म्हणटात तो न्यायालयीन कादयेन आशिल्ल्यान ताका वेगळे वेवस्थेची गरज ना। कोर्टान बुधवारा हाचेर आर्ग्युमेंट जालें। तरुण तेजपालाक खासा सेलान दवरप शक्य आसा काय ना हें आयजी प्रिझनान थारावचें। हे 2 दिसां खातीर शक्य आसल्यार ताची वेगळी वेवस्था करची आनी तेजपालाक कादयेन वेगळो सेल दिवं येता काय ना हाचेर 13 तारखे मेरेन जाप दिवची अशें कोर्टान आयजी प्रिझनाक सांगलां। 13 तारखेर हाचेर कोर्टान सुनावणी जातली। तेजपालाचे केशीन 1.5 म्हयन्यांत आरोपपत्र घालपाची तयारी पुलिसांनी चलयल्या। गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारानय तशें उलोवन दाखयलां। ते म्हणसर तेजपाल न्यायालयीन कादयेन उरचो म्हूण पुलिसांचे यत्न चल्ल्यात। रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। 5 वर्सां फाटीं उटान विधानसभेचेर मोर्चो व्हरून हायवे आडायल्लो। ती केस बीजेपी सरकारान अंदू 3-4 म्हयन्यां फाटीं नोंद केल्या। असल्यो गजाली करून सरकार उटाच्या फुडाऱ्यांक पिडपाक सोदता असो आरोप उटाच्या फुडाऱ्यांनी केला। बाळी आंदोलनाचे केशीत आरोपपत्र घाले म्हणून गुन्यांवकार थारनात तितल्यान वेंचणूक लडोवपाचो हक्क वचना अशें गोविंद गावडेन स्पश्ट केलें। आमच्या लिडराक हॅरेसमेंट करतात अशा पद्दतीन आमी लेखी स्वरुपांत दिवन सुद्दां
सरकार हेचेर कांय एक्शन घेना. आमी आंदोलनां मोर्चे केले. हातूंत एक उदाहरण म्हणलें जे आमच्या 2009 जो गोंयच्या विधानसभेचेर एक भव्य असो इतिहासीक असो मोर्चा विधानसभेची एक धडक येयली आनी त्या वेळार काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी 4 वर्सांनी जवळ जवळ 2 ते 3 म्हयने पयलीं हें सरकार ती केस रजिस्टर करतात. हेतूंतल्यान आमच्या लिडरांक कशें सोंपोवपाक सोदता, कशें काबार करूंक सोदता हें सगळें षडयंत्र जावन आसात. हांव आव्हान करता आमच्या सगळ्या समस्त समर्थकांक की अशा भूल थापा ज्यो आसात, आज प्रेवळ मतदारसंघा बरोबर इतर समाजाचे आमचे जे बहुजन समाज लोक राविल्ले आशिल्ले किंवा आमचे उठाचे जे लिडर राविल्ले आशिल्ले, थंय एक अपप्रचार सुरू आसा की ते केन्नाच निवडणूक लडोवपाक शकपाना. आरोपपत्र दाखल जालें हेचो अर्थ निवडणूक लडोवपाक शकपाना अशें न्ही, तर तेजो आरोप तो सिद्ध जावपाक जाय आनी कोणीनूच ह्या भूल थापाक बळी पडची न्ही, ह्या फटिंगपणाक बळी पडची न्ही. 2007च्या निवडणुकीक मडकय मतदारसंघांतल्यान किंवा भाजपाचो एक एजंट आशिल्लो की पोर्तुगीज परवडले. भाजपाचो न्ही, सॉरी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो एक एजंट आशिल्लो की पोर्तुगीज परवडले पूण काँग्रेस न्ही. आज तेच पोर्तुगीज हांकां परवडना कितें हो म्हजो एक सरळ प्रश्न आसा. जेंचे कडेन ड्युअल सिटीजनशीप आसा ते एखादे मोगोचे वोटर जावपाक शकना, तांकां मतां मारपाक शकनात. म्हणून हो कितें आज जी बडबड चालू आसा ती बंद करची आनी खरें म्हणल्यार गोंयांतल्यान हद्दपार करपाची ह्या ढवळीकारांची आज गरज आसा. म्हादय लवादाची तिगा जुईजाची टीम गोंयांत पावल्या. ही टीम 12 दीस गोंयांत आसतली आनी म्हादय न्हंय वाठार जेटी एमपीटी शेतां धरण आनी हेर वाठारांची पळोवणी करतले. म्हादयचेर गोंयची पुराय बाजू लवादा मुखार म्हणपाची तयारी गोंयान केल्या. तशेंच तांकां डॉक्युमेंट आनी पुरावे प्रत्यक्ष दाखयतले अशें उदका स्रोत मंत्र्यान सांगलां. 24 डिसेंबराक टीम गोंयच्यान वतली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.